पर्या साखळेश्वर देवस्थानाच्या वादान हिंसक वळण घेतले। भूमिका देवीच्या कालोत्सवा दिसा परतून एक फावट गावकार आणि माजीक समाजामदी वादावादी जाली। या वेळार फकत तोंडाक तोंड जाले ना जाल्यार बरेच झगडे पेटले। लोकांनी बायला भुरगी कितेंच पळयले ना, मेळत ताका बरोच मार घालो। कांय जाणांनी जाल्यार पुलिसांचेरूय फातर आणि कदेली शेवटून मारल्यो खंय। मडगांव रिंग रोडाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक जाग्यारूच मरण आयलें। मंगळारा राती कडेन हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा। भीषण गिनानी अशें मेल्ल्या मनशाचें नांव जावन आसा। भिशम हो आख्या एक रेस्टॉरंट चलयतालो खंय। ह्या अपघातात भिशमाचो भाव संजय गिनानी आनी शमशूद शेख जखमी जाल्यात। भिशम आनी संजय गिनानी हे दोगूय भाव ज्युपिटर स्कूटरी वयल्यान वताले, जाल्यार शमशूद हो ओला स्कूटरी वयल्यान वतालो। दोनूय गाडयांची रिंग रोडाचेर समोरासमोर टक्कर जाली, हातूंत भिशम गिनानीक मरण आयलें। विद्यार्थ्यां खातीर माध्यान्ह आहार करपा खातीरचो दर सरकारान वाडयला। हाका लागून मदले सुटयेंतले खाण तयार करपी आप मजत गट तशेंच पालक शिक्षक संघाक थाकाय मेळ्ळ्या। पूर्व प्राथमीक तशेंच प्राथमीक विद्यार्थ्यां खातीरचो नवो दर 8.74 रुपया जाल्यार उच्च प्राथमीक विद्यालया खातीरचो दर 11.12 रुपया केला। हे विशींचो आदेश शिक्षण खात्यान जारी केला। शेल्ड्या काकुमड्डी वाठारांत उबारिल्ले बेकायदेशीर बांदकाम मातये भरवण केले। पंचायती कडल्यान योग्य तो परवानो घेनासतना हे बांदकाम उबारिल्ले। एका थळाव्यान ह्या बेकायदेशीर बांदकामा विशीं कागाळ केल्ली। उपरांत दक्षिण गोंयच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यान आदेश काडलो। तांच्या आदेशा उपरांत पंचायतीन ही कारवाय केली। कोरगूट तांदूळ, मुसराद आणि मांगेला लांबो, कोकोनट क्राफ्ट, ताळगांवची वांयगी, काजू आणि सफरचंद अशा गोंयच्या आनीक 6 वस्तूंक जीआय मानांकन मेळोवपाचो मार्ग आतां सोपो केला। फुडल्या 4 ते 5 म्हयन्यांत ह्या 6 वस्तूंकूय जीआय मानांकन मेळटलो अशें कळटा।
वेदांताच्या मिनाचे येरादारीचो फुडार अनिश्चित आशिल्ल्यान ट्रक धनी तशेंच तांचे फॅमिलीची चिंता वाडल्या. मायनिंग वेवसायाचेर परत हावळ आयली जाल्यार आमी पुराय काबार जातले अशी खंत पिळगांवच्या ट्रक धनियांनी उक्तायल्या. जाल्यार आमी संवसार कसो करचो अशें दुखणें ट्रक धनियांच्या घरकान्नीचें आसा. उसका पंचायतीच्या सचिवाड विनयभंगाची कागाळ एके तरणाटेन पंचायत संचालक, फोंडे गट विकास अधिकारी आणि फोंडे पुलीस स्टेशनाचेर केल्या. पंचायत कार्यालयात कंत्राटी पद्दतीचेर काम करपी तरणाटेचेर विनयभंगाचो यत्न केलो. ह्या प्रकरणाचो तपास फोंडे पुलीस करतात. बुधवारा वागुरे सत्तरी वागेश्वर देवळा लागसार एका घरात उजो लागिल्ल्याची घडणूक सामकार आयल्या. हो उजो शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान लागला. ह्या घडणुकेत सुमार 2.5 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचे कळटा. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावना. पर्वरेगिरी वाठारांत सुरू आशिल्ल्या फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून कातरलेली झाडां योग्य पद्दतीन स्थलांतरीत करून नाशिल्ल्यान गोवा ग्रीन ब्रिगेडान तिडक उक्तायल्या. डॉक्टर ट्रीज ह्या कंपनीत झाडां स्थलांतरीत करतना योग्य नियम पाळूंक नाशिल्ल्यान झाडांचें लुकसाण जाला असो आरोप गोवा ग्रीन ब्रिगेडीन केला. भविष्यात अशा तरेच्या झाडांचें लुकसाण जावचें न्हय ह्या खातीर संबंदीत अधिकाऱ्यांनी खर कारवाय करची अशें एवर्टिनो मिरांडा हांणी सांगलें. सरकारान तशेंच कदम येरादारी महामंडळान आमच्यो बशी म्हजी बस येवजणे खाला घेवच्यो अशी मागणी कुंकळ्ळेच्या खाजगी बस धन्यांनी केल्या. म्हजी बस येवजण आयली तेन्नाच्यान आमचो धंदो सारको जायना. आमच्या बशींत लोक येनात अशें खाजगी बस संघटनेचो आदलो अध्यक्ष शैलेंद्र फळदेसायान सांगलें. आदलो मुख्यमंत्री पर्रीकारान इंधनाचेर अनुदान दिल्लें तें सरकारान बंद केलां. हें अनुदान परत सुरू करचें नाजाल्यार आमच्यो बस म्हजी बस येवजणे खाला घेवच्यो अशी मागणी दक्षिण गोंय खाजगी बस संघटनेचो आदलो अध्यक्ष फिरोज शेख हांणी केल्या.
कोलवाडीतले कुमारजुआ मतदारसंघात येवपी प्रस्तावित बांयगिणी कोयरा विलो प्रकल्पा वयल्यान परतून मंत्री बाबूशाळ, थळावो आमदार राजेश फळदेसाय अशें चित्र. बुधवारा मुख्यमंत्र्याचे आल्तिना वेले बंगल्यार हे प्रकल्पा विशीं मंत्री बाबूशाची बसका जाली. हे बसकेक आमदार फळदेसाय गैरहजर. बाबूशान प्रकल्प बांयगिणी हाडूनच दाखोवचो म्हणून फळदेसायाचें आव्हान. बांयगिणीचो प्रस्तावित कोयरा विलो प्रकल्प तो जावचे आदींच पेटला. हे बसके उपरांत पत्रकारांकडेन उलयतना बाबूशान हे प्रकल्पाचे जामिनी काम ऑगस्टा सावन चालू जातलें म्हणून पत्रकारांक सांगलें. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर निमणे दामू नायक हांचें नाव निश्चित जालां. 18 जानेराक गोमंतक मराठा समाज सभाघरांत कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत जावपी कार्यावळीत दामूच्या नावाची अधिकृत घोषणा जातली. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर दामू नायक हांचे सयत एडव्होकेट नरेंद्र सावयकार, दिलीप परुळेकर, दयानंद मांद्रेकर, दयानंद सोपटे, बाबू कवळेकर आनी गोविंद पर्वतकर हांची नावां आघाडीर आशिल्लीं. कांय मंत्र्यांनी सध्याचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेकूच पसंती दिल्ली, पूण दामू नायक आनी एडव्होकेट नरेंद्र सावयकर हांचे मदीं प्रदेशाध्यक्ष पदाची सर्त आशिल्ली. पूण केंद्रीय फुडाऱ्यांनी दामूच्या कार्याची दखल घेवन प्रदेशाध्यक्ष पदाची माळ दामूच्याच गळ्यांत घाली. धार्मिक भावना दुखयल्या प्रकरणात काणकोण पुलिसांनी उद्देजक दत्ता नायक हांचेर गुन्यांव नोंद केल्लो. तांणी मडगांव न्यायालयांत अटकपूर्व जामिना खातीर अर्जूय दाखल केल्लो. ताचेर जाल्ले सुनावणे वेळार काणकोण पुलिसांनी जामिनाक विरोध केलो आनी न्यायालया कडल्यान अंतरीम सुटका दिवपाक न्हयकार दिलो. सोमारा जामीन अर्जाचे सुनावणे वेळार न्यायालयान नायक हांकां 25,000 रुपयाच्या वैयक्तीक बॉन्डाची अट घालून सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्लो. आयज उच्च न्यायालयान दत्ता नायकाचेर आशिल्ले प्रवास निर्बंध काडलो. राज्यांत अपघातांचे सत्र सुरूच. बुधवारा पेडण्या परसकडे जंक्शनाचेर कार आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातांत दुचाकी चलोवप्याक दुखापत जाल्ल्यान दुचाकी चालकाक हॉस्पिटलांत भरती केला. फुडलो तपास चालू आसा. मंगळारा राती तार कोलवाळे कार दुचाकी मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातांत स्कूटर चलोवपी दोगूय चलयो गंभीर जखमी जाल्यो. देखून तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केल्यात. कार चलोवपी चुकीच्या दिकेन आयिल्ल्यान दोनूय गाडयांची समोरासमोर टक्कर जाली. कार चलोवपी सोऱ्याच्या नशेन गाडी चलयतालो असो अदमास थळाव्यांनी उक्तायला.
बेळगाव भांगर चोरी प्रकरणात दुबावितांनी आनंद हरिजनाचे नाव घेतिल्लें. चोरिल्ल्या भांगरांतले 300 ग्राम भांगर दुबावितांनी आनंदाक दिल्ल्याची गवाय तांणी पुलिशेक दिली. ह्या प्रकरणात पुलिशेन आनंदाक आपोवन हाडिल्लो. आनंदात पुलिशेक फकत 75 ग्राम भांगर दिल्लें. तशेंच उपरांत अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केल्लो. ताच्या ह्या जामीन अर्जाक प्रितेश रोटलीकारान हरकत घेतल्या. कोयर धरणाक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान मान्यताय दिल्या. घनकोयर महामंडळाच्या बसकेत मुख्यमंत्र्यान हे धरण मंजूर केलें. तशेंच स्क्रॅप यार्डांतल्या गाड्यांच्या पावणेंतल्यान 38,56,515 रुपयांचो महसूल सरकाराक मेळ्ळो. ते भायर कोयर वेवस्थापनाच्या प्रशिक्षणा खातीर ऑनलायन अभ्यासक्रमांचें आयोजन केलां. फोंड्या शारात गवो पावलो कसो हो प्रस्न सगळ्यांक पडला. गव्याचो व्हिडिओ व्हायरल जाले उपरांत आमी हे प्रस्नाची जाप सोदपाचो यत्न केलो. हे यत्नाक आमकां जायत्यो गजाली पळोवपाक मेळ्ळ्यो. फोंड्या शारात रातच्या वेळार गवो रस्त्याचेर तशेंच मार्केटांत भोंवतनाचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर तुफान व्हायरल जालो. हो गवो शारात कसो पावलो काय म्हणून जायत्या जाणांक प्रस्न पडिल्लो. आमी ह्या प्रस्नाची जाप सोदपाचो यत्न केलो तेन्ना हे सगळें चित्र सामकार आयलें. हळदी कुकूम सीझन ऑन जाला तशेंच चोरी सध्या एक्टिव्ह मोडांत आसात. ह्याच सिजनात सगळ्यांत चड भांगरा चोरयांची प्रकरणां आयकुपाक येतात. हेच फाटभुंयेर गोंय पुलिसांनी एक इतिहासीक मोहीम राबयली. बुधवारा सकाळ फुडें दिल्लीत बरेच धुके पडिल्ले. ह्या धुक्याक लागून रस्त्यार कांयच दिश्टी पडनाशिल्लें. तशेंच थंडी पडिल्ली. साबार विमानां आनी ट्रेनी कॅन्सल केल्ल्याचें कळटा. हाका लागून प्रवाशांची मात बरीच गैरसोय जाली.
दर्यादेगेवेल्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी वेगवेगळे बोट मालक आणि संचालकांक आणि उदका खेळांचो उपक्रम करपी पर्यटकांक बोट रायड करतना जतनाय घेवपाक जाय अशें सांगलें. तशेंच कोको दर्यादेगे सावन कळंगूट दर्यादेगेवेल्या पट्ट्या मेरेन गस्त वाडोवपाची अशी मागणी केली. पुलिसांनी मोहीम राबोवन ही कारवाय केल्या. ह्या प्रकरणात पर्यटकांक त्रास केल्ल्यान 2 जाणांचेर कारवाय केल्ल्याचें कळटा. कुंकळे आयडीसीत येवपी फिश मिल प्लांटाक कुंकळेच्या थळाव्यांनी विरोध उक्तायला. आमच्या गांवांत कितें आसा तेच पुरो. फिश मिल प्लांट उबारपाचोच आसा जाल्यार तो आनी खंय उबारचो म्हणून थळाव्यांचें म्हणणें. हे विशीं थळावो आमदार युरी आलेमावान तेंको दीत हो प्रस्न विधानसभेत मांडपाचें आश्वासन दिलां. करंजाळे वाठारांत रस्त्या कुशीक आशिल्लीं झाडां कातरपाचें काम महानगरपालिकेन सुरू केलां. मात थळाव्या लोकांनी हें काम आडयलां. रस्त्याच्या सामकार नव्यानच बांदिल्ल्या इमारतींक दर्याचें दृश्य दिसचें ह्या खातीर ही झाडां कातरतात. तशेंच ही झाडां कातरलीं जाल्यार ह्या वाठारांत आशिल्ल्या इमारतींचो मोल वाडटलो अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. पावस सुरू जावपाक आनीक कांय म्हयने आसात. मात जानेवारीतच झाडां कित्याक कातरतात असो प्रस्न थळाव्यांनी उप्रासला. मिरामार दर्यादेगेची सामकी चवथिकाय जाल्या. कोट्यांनी रुपया मोडून सरकारान मिरामार दर्यादेग वाठारांत सुशोभीकरण लेगीत केलें. मात आतां सरकाराक मिरामार दर्यादेग वाठारांचो विसर पडला काय कितें असो प्रश्न उप्रासता. अठ्ठावीसावो लोकोत्सव येवपी 17 ते 26 जानेवारी मजगती जातलो. अंदू लोकोत्सवात देशांतल्या वेगवेगळ्या 20 राज्यांतल्यान लागीं 600 कलाकार वांटेकार जातले. तशेंच 550 स्टॉल्स आसतले जाल्यार 9000 हस्तकलाकार हाजीर आसतले.